गोयच्या दोंगराळ भाग आणि रानाकुशीक रावपी आदिवासी समाज आयज लेगीत आपली पूर्वजांची परंपरा तिगोवन दवरतात। अशाच तरेची एक परंपरा म्हळ्यार गुड्डुल्या परब, जी काणकोण म्हालात मनयतात। गुड्डुल्या परब हो उत्सव फकत धार्मिक विधी न्हय जाल्यार आदिवासी समाजाच्या दिसपट्ट्या जिणेकडेन आणि संस्कृतायेकडेन जोडिल्लो आसा। पुराण कथे प्रमाण ही परब वामन अवतार आणि बळीराजा हांचे कडेन संबंधित आसा खंय। काणकोण म्हालातल्या गुळे श्रीस्थळ या पंचायत वाठारांतल्या घोरवई पुरुष मठ हांगासर दर वर्सा भाद्रपद म्हयन्याच्या द्वादशी तिथीक हो उत्सव मनयतात। या उत्सवाक जावपी धार्मिक विधी मठातल्या देवघरात आशिल्ल्या पूर्वज देवतांची पूजा, अष्टकोनी लाकडी खांब्याचेर तेलाचो दिवो पेटयतात, वेळी पुजारी वा मठातले देवकारी करतात प्रार्थना, रातभर गायनाची परंपरा बळी आणि भीम हांची गितां गायतात। या उत्सवातल्यो कांय प्रथा नाचण्याची भाकरी आणि मोठी विडी अर्पण करतात। आंबोळे एकठांय करप म्हळ्यार दर एका घरांतल्यान तांदळाच्यो भाकऱ्यो एकठांय करून एकठांय खातात। तळ्यातले उदक आणि तेऱ्याचे पान अर्पण करतात। नवीन लग्न जाल्ले तरणाटे पूजा करतात। गुड्डुल्या परब हो उत्सव आदिवासींच्या शेतकी जिणेकडेन संबंधित आसा। रानातल्या साधन संपत्तीचे आणि उदका साठ्याचे महत्व, पर्यावरणाकडेन एकवट आणि देवांची राखण हो या उत्सवाचो मुखेल मंत्र जावन आसा। गांवचे बुधवंत हांच्या फुडारपणाखाला हो उत्सव जाता। वर्ष पद्धती प्रमाणे पारंपारिक जे वेगवेगळे सण वर्षभर करतात आणि त्याच हितूंतल्यान प्रेरीत जावन आज हांगा गुड्डुल्या परब म्हणून हांगा मनयल्ली वयता। गुड्डुल्या परब म्हळ्यार भाद्रपद म्हयन्याच्या द्वादशीक, ताका दुसरें म्हणल्यार वामन द्वादशी बी म्हणटात। गुड्डुल्या परब ही आमच्या आदिवासी समाज जो आसा, वनवासी समाज जो आसा, जो हितूंक राना वनाक जे हितूंक दोंगर माथ्याच्या कुशीक एक जैवविविधतेन नटलेले जे समृद्ध अशें वनस्पती किंवा वनचरां अशी ह्या हितून आदिवासांक रावन आपले उपजीविका सादत आसता। खरें म्हणल्यार पळयलें जाल्यार गोंय म्हणल्यार आमी समुद्र किनारे किंवा पोर्तुगीजांनी जे हें केलां वारसा स्थळां किंवा देशी विदेशी जे पर्यटक येतात त्या पर्यटकां पुरतेंच मर्यादीत अशें दिसता। पूण जेन्ना आमी गोंयच्या ग्रामीण भागांत वयतात तेन्ना गोंयचे जे वनवासी जे लोक आसात ते आपले वेगवेगळे जे सण साजरे करून ज्या पद्दतीन आज पर्यंत ह्या बदलत्या काळांत सुद्दां तेमी आपले ज्यो पारंपारीक जे रिती-रिवाज जे सांबाळून दवरला ते खरें म्हळ्यार एक बरें एक तेंचे अभिनंदन करपाक जाय। गुड्डुल्या परब हो ह्या लोकांचो सांस्कृतीक आर्सो प्रतिबिंब आसा। तितूंतल्यान तेंचे भितर आपल्या घरवळी कडेन येवप, जो तेंचो बुधवंत आसा, जो सरदार गांवचो हे प्रमुख आसा, तेणें येवप त्या घरवळी कडेन आणि बाकीच्या इतर जे कुटुंबातल्या लोकांनी थंय सगळ्यांनी येवप, तेंची तेणी चवकशी करप आणि राती कडेन पयले दिसा येवप, वामन द्वादशीच्या पयले दिसाक आनीक भितर येवप आनीक जो देवकारी उरता ह्या त्या घरवळी मठाक त्या देवकाऱ्यान भितर देवाची जे सगळी विधी पूर्ण करप आनीक भितर एक अष्टकोनी खांब उरता जो ताका पुरीस म्हणटात, घरवळी पुरीस, त्या खांब्याचेर तेणें दिवली पेटोवप आनीक सुरवात करप। राती कडेन गाणी गायली वयतात जी हेजेर जो वामन जो हे आसा, वामन जो आसा तेजे वंशज अशें ते मानतात आणि तेजेर आधारीत आणि जी गाणी म्हणटात ती भिमाचेर आसतात। जो भीम सदांच ह्या समाजाक लागीं आसता, कारण जे आपले कुटुंबातले जे नवीन जे लग्न जाल्ले असतात नवरदेव, तेमी सकाळ फुडें येवन हांगा नाल्ल बी घेवन येवन घरवळीच्या लागीं जी एक धार्मीक मान्यता असलेली जी तळी आसा त्या तळये फुड्यान तेमी वचप, थंय न्हावप आणि त्या तळयेचें उदक घेवन बरोबर तेऱ्याचें पान, त्या तेऱ्याच्या पानाक गोल हें करून त्या तितून भितर तें उदक घालून तेमी बरोबर घेवन येवप। तेंचें भितर घरवळीन जेन्ना ते भितर येतात तेन्ना तेंचें स्वागत करप, म्हळ्यार तें गुडुलो जो ते घेवन येता उदक तेऱ्याच्या हितून तेका नाल्लाचें जे वळे हें करून वयली जी कट्टी काडून तेका गोल आनी भाकरी जी नाचण्याची प्रत्येकान आपापल्या घरा कडच्यान हाडले उरता ती भाकरी त्या गुडुल्याक जो तेऱ्याचे हेजे पासून केल्लो उरता त्या नाल्लाचें हें वळें आनी तें बांदप
आनी तेमी भितर वचप आनी भितर त्या गरवळे भितर जे पाडसोळे आसा त्या पाडसोळ्याक ते बांदप आनी अशे पद्दतीन आनी प्रत्येकान आपापल्या घरा कडच्यान जे नाल्ल किंवा गोड किंवा वेगवेगळे काजू बियो अशी वेगवेगळे जे हें आसा तेंचे सगळ्यांचें मिश्रण करप आनीक प्रत्येकाक हांगा येयल्ले कडेन सगळ्यांक तें वांटप आनी सगळ्यांनी एकोपचारांनी बंधुभावान बसोन तें खावप. तेजे नंतर जे गुडुलो म्हणून जे वयर पाडसोळ्याक बांदलो आसा त्या गुडुल्याक भिरान तोपप जे उदक जे भितर आसा तें उदक प्रत्येकानी एक एक घोट पिवन आपल्याल्या घरा परत तेमी वचप. अशे पद्दतीन प्रत्येक वर्साक एक बंधुभाव एकोपो आनीक सांस्कृतीक हें आपल्याले जे जाणटेल्यांनी जे केल्लें आसा सणाच्या निमत्यान तें करप पाळप आनी आजून सुद्दां ह्या बदलत्या काळाक सुद्दां तेजें आजुनी सुद्दां तेजें हें करून संरक्षण करून दवरप. खरें म्हळ्यार अशी ज्यो कथा आसात तेंची खरें म्हळ्यार दस्तवेजीकरण जावपाक जाय. प्लस तितूंतले जे शाळेय अभ्यासक्रमांत सुद्दां खरें म्हळ्यार ह्यो कथा आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक जाय. गुडुलो हो एक जाणटेल्यांनी आमची जो पुरयतानी पयलींसान जो पारंपारीक सण आसा ह्या गुडुल्याचें एक वैशिश्ट अशें ह्या बळीराजाचो हो गुडुलो आसा. हो बळीराजान आपले जेन्ना जे तेजी 7 ज्यो चली आसल्यो आनी त्यो 7 चलयो लग्न करून दिल्यो आनी हे लग्न करून दितरीक मागीर तेका अशें दिसलें की हे 7 जावयाचे एक दीस कशें एकटेन येतलो हेजें तेजें तें वैशिश्ट आहा. आनी तेका तेजे खातीर हो तेणी गुडुलो केलो आनी ह्या गुडुल्या निमित्तान एक आमची जी बार्शी पुनव म्हणून आसा त्या बार्शी पुनवे निमित्तान सगळे हे जावय आपल्या घरा कडेन येवन सगळ्याले एकमेकाचें तोंड पळोवपा खातीर हो गुडुलो हो तेणी तेन्ना तयार केल्लो. म्हणून आयज आमी तेन्ना साकून हो आयज पर्यंत आमी हो चालू दवरला. हेजे इतलेंच वैशिश्ट सगळ्यांनी मेळून एकटेन येवन सगळ्यांनी जे कोण दुस्मन आसा जावं कितें आसा त्या ह्या गुडुल्या निमित्तान एकटेन येवन एकमेका तोंड पळोवची ह्या खातीर हो गुडुलो केल्लो आसा. आनी ह्या गुडुलो हो बांदता आसतना आमचो आतां दामोदरान सांगता जे नवीन जे लग्न जाता त्यांची एक हें आसा की ज्या दिसा तो लग्न जाता तेन्ना तेका हे धार्मीक जे हें आसा आमची जी कोण जालो किंवा जाल्यार मेल जाल्यार तेका कांयच जो गुडुलो जाता म्हळ्यार तेका कांयच तें लागना बस लागना. आनी ह्या गुडुल्याचे जे तो जेन्ना ते तीर्थ म्हणून उदक घेता तेन्ना साकून आयज हेजे फुडें तेका तें मागीर तें लागू जाता. अशी एक तेजी हे जाणटेल्यांचें एक वैशिश्ट हें एक उदाहरण आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कुमारपंत.